म्हाका एक क्लायंटान अप्रोच केलो. तो IRBचो PC तेका पुलिसांनी अरेस्ट केला म्हणून इन क्रायम नंबर 64 ऑफ 24 ऑफ पेरनेम पुलीस. आनी तेजेर एलिगेशन आसलें की तो आनी एकलो को एक्यूज मेळून एक भुरग्याक किडनॅप करपाचो तेंच्यांनी प्रयत्न केलो आनी किडनॅप करतना लोकांनी आवाज केलो म्हणून त्या भुरग्याक ते थंय उडयले आनी गेले. पूण एक एक्यूज भितरलो सापडलो आनी एकलो पळलो. आतां म्हाजो एक्यूज आहा पळय तेका ऑन द स्पॉट धरूंक ना. तेंचे पुलिसांनी जे एक्यूजाक लोकांनी जे पब्लिकांनी जे एका एक्यूजाक धरलेलो खंय तेणे स्टेटमेंट दिला की म्हाजो एक्यूज आसा म्हणून म्हाका आपयलो पुलीस स्टेशनार. म्हाजो एक्यूज गेलो आनी थंय तेका अरेस्ट केलो. अरेस्ट केल्या उपरांत आमी इमिजिएटली बेल घातली. बेल घातल्या उपरांत पुलिसान आपली से फायल केली. से फायल केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की बाबा कितें एक्झॅक्टली पुलिसाची केस आसा आनी कितें कंप्लेन फायल केल्या. से प्रमाणे तेंची कंप्लेन आसा की तांच्या कंप्लेनंटाच्या 23 वर्साच्या भुरग्याक किडनॅप करपाचो अटेम्प्ट केलो आनी इन इन्व्हेस्टिगेशन तांकां कळ्ळें की त्या भुरग्याक किडनॅप करून ते 10 लाख तेजे कडेन खंडणी मागतले म्हणून रॅन्सम. म्हाज्या क्लायंटाचें म्हणणें आहा की तो इनोसंट. तो ह्या किडनॅपिंगान तेजो कांयच हात ना. तेका ताचें म्हणणें आहा की तेका फॉल्सली इम्प्लिकेट केला तेंची प्रिवियस रायवलरी एकाच वाड्या वयले म्हणून अशें म्हाका क्लायंटान सांगलां. आतां खरें कितें खरो म्हाज्या क्लायंटाचो रोल आसा काय फॉल्सली इम्प्लिकेट केला हो ट्रायल जावन फुडें कळटलो. सद्याक तेका अरेस्ट केलो तेन्ना आमी इमिजिएटली बेल घातली. हांवें कोर्टाक दाखोवन दिलें की तेची कस्टडीची गरज ना, कस्टडियल इंटरोगेशनाची गरज ना म्हणून सर्टन कंडिशन्साचेर आयज तेका कोर्टान बेल ग्रांट केल्या म्हाज्या एक्यूजाक. आनी दुसरो जो एक्यूज जो पळय थंय सापडलेलो म्हणटा स्पॉटार तेचे कोणे एडवोकेटान बेल घातलेली तेकाय आयज बेल ग्रांट जाल्या. आतां तेका कितें कंडिशन घातला हांव नको, पण म्हाका कोर्टान ऑनरेबल चिल्ड्रन्स कोर्टान बेल ग्रांट केल्या आनी कंडिशन घातल्या की हांवें म्हाज्या एक्यूजान पुलीस स्टेशनार रिपोर्ट करचें एज एंड वेन रिक्वायर्ड. कंट्री सोडून वचची न्ही आनी त्या भुरग्याच्या फॅमिली कडेन इंटरफियर जावचो न्ही. त्या भायर सिन्स म्हाजो एक्यूज आनी तो भुरगोचो बापूय फॅमिली त्याच वाड्यार रावता त्या वाड्यार हांवें एंटर जावचें न्ही म्हणून अशें म्हाका 4 कंडिशन घालून कोर्टान तेची सुटका केल्या, बेल दिल्या. सो एक्झॅक्ट ह्या केसीन कितें इंटरनल आसले किडनॅपिंग केसीन? आतां हांव एक्यूजा कडेन पर्सनली तसो ट्रान्झॅक्ट करूंक पावूंक ना ओरली उलोवंक तेजे कडेन एक्झॅक्टली कितें तें. पण कितें आहा म्हाका इतकी इन्फॉर्मेशन एक्यूजान दिल्या की तो इनोसंट आनी तेका फॉल्सली इम्प्लिकेट केला म्हणून. तेचें म्हणणें कितें आसलें एक्यूजाचें हो पॉयंटूय हांवें आर्ग्युमेंटान घेतलो की देवस्थान रिलेटेड कितें इशू आहा तेंचो गांवांत. सो देवस्थान रिलेटेड कितें तरी गांवांत इशू आहा म्हणून तेका फॉल्सली इम्प्लिकेट केला अशें म्हाज्या क्लायंटाचें म्हणणें आसा अशें म्हाका क्लायंटान सांगलां. आनी होच पॉयंट हांवें कॅनवास केल्लो आर्ग्युमेंटान थंय कोर्टान. दुसरी गजाल जे तेंच्यांनी पळय पुलिसांनी सेक्शन लायल्ले 142 म्हणून किडनॅपिंग फॉर रॅन्सम ते एट्रॅक्ट जायना अशें म्हाजो पॉयंट ऑफ आर्ग्युमेंट आसलो. कित्याक रॅन्समाक एट्रॅक्ट जावपाक तुका डिमांड करूंक जाय आनी तो डिमांड त्या मनशाच्या गार्डियनाक पावूंक जाय कानार. हांगा कितें आसा हांगा किडनॅपिंग सक्सीड जावंक ना. हे अटेम्प्ट किडनॅपिंगाचो सो डिमांड करूंक ते पावूंक ना पयशे कोण ते एक्यूज. सो हांगा ते सेक्शन लागना आनी बाकीची सेक्शनां आसली पळय ती सगळी 7 years एंड बिलो. सो 41A नोटीस काडूंक जाय. सो हांगा तेंच्यांनी 41A नोटीस काडूंक ना आनी 41A नोटीस काडून आसतना म्हाज्या एक्यूजाक अरेस्ट केला म्हणून ह्या पॉयंटाचेर हांवें आर्ग्यू करून अशें आर्ग्युमेंट केलें. अजून ऑर्डर म्हाका मेळूंक ना. आतां कोर्टान कितें ऑर्डरीन रिजनींग दिला पळय तें म्हाका एप्रिशिएट कोर्टान म्हाजे खंयचो पॉयंट केला हें सांगूंक हांव सद्याक शकना कित्याक ऑर्डर कॉपी म्हाका अजून मेळूंक ना. सर्टिफायड अप्लाय केला.